घुमटाच्या मधुर ताळा. बऱ्या इतले तियात्र येता गोंया इतले तियात्र रिलीज जाता म्हणजे आता तुमकां कळटा कशें की हे तियात्र जाय हेच हाडपा जाय हे तियात्र हांवें हाडपा जाय हांगासर इंग्लंडाक. नमस्कार मोग आसली. नमस्कार सगळ्यांक हाय हॅलो विनोद नाईक कोंकणी टीव्हीसून. नमस्कार मुगेलें नांव कार्लोस ट्रिजा मारिया फेर्नांडीस. गांवांत लोटलेकार रावता पूण कोलवा. आतां लंडनात रावता सावथ हेरो. नमस्कार मोग आसली. वेलकम टू हेरो. आतां आमी हेरो पावल्ले आसा आनी हांगासर रावता बाब कार्लूसाच्या घरा येयला हांव. फ्री चाव आमी फिल्मींग करतले हांगासून क्विक कार्लूसाक पिकअप करया आनी मागीर आमी दुसऱ्या लोकेशनाचेर या. गाडी करया लॉक. आता घर नंबर बी दाखया तुमकां. हां बेल मारया बेल. गुड मॉर्निंग मिस्टर कार्लोस. मिस्टर कार्लोस. देव बरें दिसता. कशें आहा तुमी? बरें आसा. नायस मीटिंग. तर आमी चाव बी कितें आहा तुमचे कडेन? चाव बी कितें फ्री चाव मेळटा? जेन वॉस. चाव जेवण बी सगळें. कशें आहा बाबा कार्लोस? कितें खबर? तू कसो आसा? एकदम गुड. लंडन लायफ कसो चलता? London life is just okay. Goan life is better. गोंय न्ही आमगे. गोंय हय. प्रॉब्लेम जालो तुका येवपाक? ट्रॅफिक बाकीर मेळ्ळो? लंडन ट्रॅफिक मातशें आसताच. चड ना, चड ट्रॅफिक ना. आतां हॉलिडे न्ही. ओके गुड. सो ओवरऑल गुड. ओके नायस टू मीटिंग यू आनी वेलकम टू आवर स्वीट होम. कितें करया पयलीं सो म्हाका मातसो टायम जालो. मातशें आमगे गार्डनान मातशें नुस्तें आसा तांकां मातशें फिडींग करूं येता. नुस्तें फिडींग करपाक? होय चोय मरे नुस्तें पेट ते. वय बरें व्हडलें गार्डन दिसता सारकें. दाखय गार्डन. पूण गार्डन बरें दिसता. फिलींग लायक अ गोवा. गोवन फिलींग येवपा लागून. ओके. तुका ट्रबल ना मरे? ओगोच जायना मरे तुका? ना हांव येत कामाक 2-3 वर आतां फ्री. आनी पळोवया गार्डन. लूक एट दॅट गार्डन. माय गॉड. ना रे बाबा. इट्स ब्युटिफुल. सगळी मुगे गार्डन मुगे मिसीस करता. शी इज व्हेरी फाउंड ऑफ गार्डनिंग. कितें आनी या शी टेक्स मॅनेज द होल गार्डन. आनी हो बुकूल हेगे नांव कितें? हेजें नांव ऑलिवर. ऑलिवर. हय तो आमगेलो आमगे पेट. आमी दोग जाण आसा. एक ऑलिवर ना ऑस्कर म्हूण आसा. तो ऑस्कर थिंग गेला आसतलो. बुकुलू. बुकल. टायम पास जाता न्ही. यू गेट अ फिलींग ऑफ गोवा दॅट एज इफ तूं गोंया आसल्या भाशेन जाता न्ही. हय. आनी मागीर आमी शेजारा सुणी आसा तेंय केन्ना येता सुणी. आनी वी हॅव अ गूड टायम पास टायम. हय. आनी हें कितें? हें पेर. हें पेर आतां आमगे गार्डनान पेर आसा. सो एवरी इयर जाता पेर. सो आमकां भायर घेवपा नाका. आमी कितें इतलें चड जाता आमी माय फ्रेंडांक वन टायम दिता. आनी हें आसा चॅरीज झाड. पूण चॅरीज जायन काबार जाले. चॅरीज आतां सीजन काबार. सो वी ग्रो. माय मिसीस लव गार्डनिंग एंड वी हॅव अ गूड टायम हियर. आनी केन्ना रिलॅक्स जावपा जाल्यार आमी मागीर थिंगा बसता गार्डनाचेर. आनी वी हॅव लायक चिल आउट म्हळ्यार कोण येता. एक काजू फेणी घालपाची आनी मारपाक बसून मारपाची. आनी गेट अ फिलींग ऑफ द वॉटरफॉल एज इफ आय फील दॅट आय एम एट अ सी शो. काजू फेणी बी सगळे आहा तर हिंगा तर. हें मुगे फूड एवरी डे मुगे बेबीज आसा. हेका म्हणटा फीश. आतां तुका भितर ती जाणा हांव पेट आसा म्हणून. दे नो माय वॉयस. दे कॅन रेकग्नायज. दे कॅन हियर द वेव्स. म्हणजे आतां दिसा कितले टायम फीड करप पडटा तांकां दिसा एक पाट सकाळ फुडें केल्या पुरो. एकूच पाटी? एक पाट फीड कर. चोडी फीडीत करूं उपकारना तांकां. तें लिमिटेड फीड. आनी केन्ना जाल्यार इवनींग तुजें करूं जाता. बेश्टें टायम पास करता जाल्यार इवनींग फिडींग करूं जाता तांकां. म्हणजे एक करून हाडलो की सगळे बाराबर हाडलेले अशें? ना एक करून हाडलोलो. एक करून हाडलोलो. एजून आनी सुबेज आहलोली. मागीर कितें जाता बर्ड्स येताय मरे आनी मागीर बर्ड्स ताका लागून तें नॅट घालून कवर केला. एजून सुबेज आहलोली. सो यू नो हीं ग्रेप्स रोयले. आतां तेंगे सिजन ग्रेप्सांचे. सो एवरी इयर आमचे ग्रेप्स जाताय. सो समटायम
ग्रेप्स हाडून वचपा न्हय घरान जाताय सो काडून हाडले ग्रेप्स आतां जात थिंगाच आहे ओके यू कॅन सी देट ओके ना ते बेबी ग्रेप्स आतां हे जाता थिंगाच ग्रेप्स हय ब्लॅक ग्रेप्स और ग्रीन नो दे आर ग्रीन ग्रेप्स ग्रीन ग्रेप्स दे आर ग्रीन ग्रेप्स सो ते काले इसले आनी मागीर एन्चोल आसा एन्चोल आतां इंग्लंडान केळीची झाड आनी मागीर हे कशें मॅनेज केलें तुवें आतां गोंयसान हाडल्या गोंयस हाडलोलें रोंपी गोंयस हाडलोलें आनी रोयलोली आनी ती जायती रोंपी जाले लास्ट इयर पासून केळी जालोली आनी मागीर ते लास्ट कितें जालें विंटर बेगीन येयलें आनी मागीर ती केळी सारकी जावपाक पावलो न्हय मोडटाय आनी इट इज गूड यू गेट अ फिलींग ऑफ गोवा फिलींग यू फील दॅट यू आर रियली वाव दिस इज वी आर इन गोवा आनी हें सगळें काम करपाचें म्हणजे आयडिया म्हणजे मिसिसाची ती ते आनी मागीर आमगे ग्रीन हावस आसा पूण ते आतां मातशें सगळें मॅस आसा ती भायर टोमाटा भायर रोवपा भायर थिंग जाता थिंगा टोमाटो भायर रोवपाक हय आनी जायते भाजी बिजी लावपाक मेळटा फुलां बिलां पळया तुमी जायते आहा स्वप्नांतली फुलां म्हणटा पळय त्या भशेन बरे बरे फुलां आसा हांगासर आनी भाजी पालो आमच्या गार्डनान बी आमी लायतात टमाटर जाले कोथमीर जाले मागीर मिंट हे सगळे आमी बी लायतात दिस इज बरें एटमॉस्फियर पळय कितलें सुंदर आसा बरें एकदम बरें बसून बार्बीक्यू पार्टी बिटी करपाचें म्हटल्यार बरें म्हटल्यार आतां गिमान पार्टी बिटी आहा तर तुमचे भरपूर हांगासर गिमान आमचे फ्रेंडा पार्टी बी जाता आनी केन्ना येयत जाल्यार रिलॅक्सींग चडशी पार्टी जायना लोक सगळे बिजी आसतात पार्टी बा करपाक केन्ना बर्थडे जालो केन्ना कितें फंक्शन आसल्यार वी हॅव आउटडोर पार्टी बाबा की करप बस ते दाखले बाबा की आसा मागीर करपाचें आनी पार्टी करपाची दाखली एन्जॉय लायफ इज टू शॉर्ट वी हॅव टू एन्जॉय मेक बेस्ट यूज ऑफ इट कळ्ळें मरे आनी हांगा तियात्रीश बी येयल्ले आसतले पयलीं हय तियात्र येयलोले सो केन्ना जेन्ना हांव तियात्र हाडटा तेन्ना जायतो प्रॅक्टीस मागीर घरा कडेन करता प्रॅक्टीस हिंगा करता घरा कडेन हय इनाफ थंय आसा गार्डनान बरें आनी ह्या फावटी तुमचे तियात्र समरान आसतले ए पार्टी आसा तियात्र येवपा आसा म्हटल्यार कोण कोण येयला आसतलो हिंगा जायते तियात्रीश येयला चडशे तियात्र येयले चडशे तियात्र येवन पावले आनी रावपा येयलो न्हय विजिटींग हे बी पळोवन सरप्रायज जावना हय हय डेफिनेटली ना बरें दिसता एकदम नुस्त्यांक पळोवप न्ही बरें दिसता एकदम तुमचे टायर्डनेस म्हणजे जे थकावट जे आहा न्ही बरें दिसता जिवाक बी बरें दिसता आनी दोळ्याक बी बरें काय नुस्त्याक पळोवप म्हणजे बट नुस्तें व्हडले व्हडले नुस्तें आहा पळयात तर तुमकां धाकटेशे टूर दाखयता गार्डनाचे आनी हेजे मागीर आमी दुसरे कार्यावळी मागीर फुडें मागीर पळोवया टॉर्टॉयस आहलोले बट ते टॉर्टॉयस आहले ते गेले डिजिपियर जाले ओके आनी हांगासर चडशे कोले बी आसाय कोले बी आहा हिंगा जायते ते सेफू नुस्तें अशें न्ही कोले थिंगा खबर ना येताय चोयताय वयताय पूण तांकां मेळना तें नुस्तें तें उदकान आसता न्ही ओके ओके आनी एनवायरमेंट बरो आसा यू गेट टू सी लॉट ऑफ बर्ड्स आयज कांय ना बर्ड्स बा कोण येना जाल्यार वातावरण बी मातशें दमट आहा आयज मातशें वातावरण बरें ना आनी वी गेट लॉट ऑफ पॅरट लायक अ पॅरट ग्रीन टायप ऑफ पॅरट जायते येताय हिंगासर स्पॅरो येताय डिफरंट टायप ऑफ वरायटी ऑफ बर्ड्स ओके गुड एनवायरमेंट वेरी गुड एनवायरमेंट हय थिंगा आर्टिफिशियल बर्ड हांव म्हणटा तो बर्ड हालना कित्याक म्हणटा पळय तो वय थिंगा वय पियर्स पळया पियर्स बरें काम पडटा हे सगळें करपाक हे पियर्स झाड मेंटेन करचें पडटा सारकें इंग्लंडान कितें लिमिटेड टायम ऑप्शन्स आसता म्हटल्यार हे गिमान जितले तुमी रोयतले न्ही तितलेच मागीर थंडी येयले काय मागीर सगळें मातशें ना जाता म्हणजे थंडीन कोणा येवपाक बी नाका गार्डनान आनी गिमान पळया इतले खर्च करचे पडटा तुमकां इतले टायम स्पेंड करचे पडटा आनी हिंगा पळया पियर्स एक हाया न्ही हाय गुड मॉर्निंग देव बरो दीस देव म्हजें नांव कालूस गांवान हांव लोटलीकार म्हाका लोटलीकार म्हणटाय आनी हांव लोटली जालोलो आनी आतां म्हगे पर्मनंट रेजिडेंट आसा कोलवा म्हणजे मिसीस फ्रॉम कोलवा आनी सो आतां सेटल कोलवा जाला आनी लोटली आसतना हांव लोटले इस्कॉलान शिकयतालो हांव टिचर आसलोलो आनी तेजे उपरांत जाली म्हाका वर्सां विनोद वर्सां म्हळ्यार 32 इयर्स जाले ह्या गांवान आसल्यार आनी ते 32 इयर्स आनी जेन्ना हांव येयलो तेन्ना एक पयसो घेनासतना हे गांवांत येयलोलो आनी हार्ड वर्क करून हांव हिंगासर स्टडी केली कॉलेजी गेलो पुत्तूर
college and Damodar graduate jalalo. So when you come to this country, they don't recognize your education overseas. I mean in India. So I have to study another 3 years. Yeah, and in third years, I must have failed. I had to do for 4 years to do my chartered account. So I did my chartered accounts, and from there, I got a very good job as a business administrator. And from there, I started building my family. And I have 3 kids. One, Stephen, so he's settled in Australia now. He's working for a company. Then I have my daughter, Siobhan. Siobhan. She's a very clever girl. Very hushar. Take her 2 years back award medal in a physics. Out of something 2,000 students whole UK, she was selected a number 1 in physics. And last 2 years back, 3 years back, she got one of the best award in whole UK out of nearly 5,000 students worldwide. Out of 5,000 students? 5,000 in UK level in her final year in college, because she did a study in physics, and for that reason, and she was on the tally. So in the same way, I want our goals to study and get some award. That's the reason I'm just telling you. And Aaron, he's also doing very well. He's a consultant in environmental, and they all are working, and I'm happy for that. And my wife, she actually I've created get them Bailey. She's very hardworking. Up and down over can I help her. But it's other munta. Pwede garan korpa jay, मैं तो लोकां help korpa jay. So get opposite lata. Lokan help korta, garan magit soita. But that is not right. But I try to balance it. Yeah, but I have to say thank you to my wife also, Sarah, and she works in the bank, and she's in charge for the Canara Bank, in Indian Bank. She's been working at least 35 years at the bank and come with her. Oh my God. And she's very dedicated. 35 years. Oh, she's very dedicated, and she's a part of one in the management side. She look after the bank, yeah, and I'm proud for her. Oh, very nice, very nice. Vinod, atan tuka amge area dakudang. The Maite Ubran Magami Haruya. Here is a lovely city, and where we stay here is really good place. Let's go. Come. Oh, let's go. तर ह्या असलेले कारुसाचे घर गार्डन बिडन पळय कितले बेस्ट हा आणि पियर्स बियर सगळे लागलेले आसा फुलां बिलां बरे आहा आणि नुस्त्याचे पोंड बरे गोवन एटमॉस्फियर करून दवरला कार्लुसान काजू फेणी बी आहा खंय बार्बुकी आतां समरांनी एरियेन बरे बार्बुकी केल्यार बी जाताले तर आतां कार्लुस आमकां तेजो एरिया दाखयतलो तुमकांय मातशें एंटरटेन जातले हेरो पळयात इंग्लंडचे शहर पळयात कितले सोबीत आनी कितले सुंदर आहा ते तर भायर वचून पळोवया हेरो आनी मागीर थिंगासून आमी वॉटफोर्ड वचून पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. Let's go. I'll show you some beautiful places in UK. Okay? आता टुराक वयता आमी लंडन टूर आमचे घराक पयस न्ही लागीं म्हणजे हेरो आनी you will love it. Oh, that's amazing. Let's go. हेच जायत आता तुमकां बी आतां UK पळोवपाक मेळटले हांगासर सगळे आतां कालूच आमकां एक ल्हान टुराक व्हरता आनी आमी थिंगा पळोवया. And this is called Harrow on the Hill. Yeah, Harrow on the Hill. This is Harrow School. It's a private school. So a lot of rich people, millionaires, they come here to study. Yeah, school. Harrow Royal British Club. Yeah, retired army in Bakam Kutta, the Royal British. Think a special meeting place. Saturday, Sunday, game herpa, garden herpa, bingo thing favorite. And my live band was it every Friday or Saturday. Okay. And continue to follow K411. फेणी बिणी सगळे आहात तुकडे रेडी. Why? Any time, 24 hours Feni ready for you. Anyone. Nice. आता हे उंची एरिया ही अजून आम्ही साऊथ हेरो आहे आता Turn right after 300 yards आता and नॉर्थ follow the A4.
Okay, we reach now North Hall Park. Please turn Yeah. After second North Hall, right. now we have to take a right to Uh. go to the destination. But, Okay, it, but right. it is a surprise. It's a surprise. You see the place and you will say, wow, whatever it is. Best. Yeah. आणि हिंगा वेदर बीन अशें आतां पावस पडपाचो चान्सीस आहा कितें आज वेदर फोकास तूं जाणा आमगेलो इंग्लंड इज अ टिपिकल केन्ना पावस पडटा केन्ना वत येता कांय सांगूंक जायना आं सो नाव वी आर गोइंग टू बस रेनर्स लेन हे रेनस लायन हिंगा Follow the road for म्हळ्यार 2 थिंगा miles. तशें इंडियन्स चड रावता हिंगा चडशे इंडियन्स न्हय इसन चडशे मिक्स आसा लायक इंडियन्स श्रीलंकन्स आणि लॉट ऑफ आयरिश पीपल आर लिविंग हियर आणि इंग्लिश पीपल आर हियर आतां खंय पावले आमी आमी आतां नॉर्थ हेरो पावले हे नॉर्थ हेरो वे स्टील इन हेरो हां वे स्टील इन हेरो आणि सायडीक आसता स्टेशन नॉर्थ हेरो स्टेशन केशी एरिया ही ही एरिया इज व्हेरी गुड नॉट क्राउडेड आणि हिंगा हे एरियान चडशे श्रीलंका रावताय श्रीलंका रेनस लेन नॉर्थ हेरो Please turn Goenka. next left. गोंयकार थोडे आसा हिंगा नॉट मेनी गोल्स नॉट मेनी ओके वेमली त्या टायम गेले जायत मेळटले वेमली गोंयकार जायते आसा लायक सेकंड टू साउथ हॉल फर्स्ट इज साउथ हॉल माय सेकंड इज वेमली सी वेमली तेजे उपरांत मागीर हॉस्लो हेज which is good आता आमी वॉटफोर्ट म्हणटा थिंगा येयल्ले आसा आनी हे एरियाचें नांव आसा कॅसोबेरी पार्क हांगासर 2 वर फ्री पार्किंग आसा ही स्वाद कशी लागली तुका फॅन्टास्टीक सारकें सिनेमॅटीक लोकेशन मरे सारकें हे लोकेशन पळया फाटल्यान लोकेशन पळयात वेलकम टू कोंकणी TV UK आता हे UK आनी कार्लूस बाब हांवें आयकलां UK तियात्र अकॅडमी जे आहा न्ही तेजो प्रेसिडेंट तुमकां केला म्हणून हांवें आयकलां लोकांनी सिलेक्ट करून खरें खबर खरें गजाल कितें तें 1-2 उतरां आमकां समजोवचें कितें हे प्रेसिडेंट म्हणजे या विनोद बाब एक कारण कितें एक अकॅडमी आमी सगळें मेळोन एक तियात्र अकॅडमी केला आनी हें करपाक तियात्र अकॅडमीनी मुखार चलला आमगे फादर लुकास आनी ह्यो कार्यक्रम पडूंक आयिल्ल्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांचेर तुवें आमकां तुजी कला जायती देणी दिवन रोचल्या तेणें जायतो वावर घेतला तें अकॅडमी करपाक आनी तेका जाहलोलें एक टू ब्रिंग ऑल तियात्रीज अंडर वन अम्ब्रेला तियात्रीज डायरेक्टर प्रोड्युसर सगळ्यांक एक अम्ब्रेला करपाक आनी आमच्या मदें गोवन कम्युनिटी करपाक बरें एकवटान करपाक सो द कारण कितें अकॅडमी म्हाका दिसता की आतां हाटीं 2 वर्सां हाटीं इतले तियात्र जावपाक पावले की म्हयन्याक 2 तियात्र जाताय एक बार म्हयन्याक 4 पासून तियात्र जाताय आनी मागीर कितें जाता तियात्र जालें म्हणटकूच देर अ सर्च वीच इज व्हेरी गूड म्हणल्यार आमगेलें आर्ट एंड कल्चर सारकें लंडना बरें सारकें कोळकोळा सो तें फावंडेशन घालपाक जाय आनी तें आमी बिल्डअप करपाक जाय आतां आमगेलें जनरेशन फर्स्ट जनरेशन म्हणूंक शकता आतां आमी बिल्डअप करना जाल्यार सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन दे हॅव टू फॉलो इट कळ्ळें न्ही हें जनरेशन आसा सो आतां कितें जाता आमगे जनरेशन काबार जालें म्हणटकूच आतांचे भुरगे तियात्र बाजू बरें ना सो वी नीड टू गेट इनवॉल्व इन द तियात्रीज तेका लागून आमी सगळे मेळोन एकठांय लायक भाव भयणी भाशेन जावन आमी एक धाकली तियात्र अकॅडमी केल्या कालूस बाब तुमचे एंट्री तियात्रान कशें जालें म्हटल्यार तियात्र करपाचें आपणान हें करपाचें म्हटल्यार कितकोन अशी आयडिया अशी जाली विनोद बाब ह्या संवसारान मोर पीपल लीव अलायव देन डाय टुडे म्हळ्यार कितें जो लोक तियात्र चोयता ते सदां खुशालकाय आसता आनी तांकां केन्ना कितें जाता यू आर स्ट्रेस फ्री ताका लागून हांवें ती स्टडी केली कित्याक लागून तियात्र इज इम्पॉर्टंट फॉर अस आनी सांगप म्हळ्यार कितें एक स्टोरी विनोद बाब एक स्टोरी सांगत तुका जेन्ना हांव ल्हान आसतना
हांव मामीक सांगता मामी म्हाका तियात्र वचपा जाय. मामी म्हणटा ना तुज्यान तियात्र वचोंक जायना. कारण म्हाका आतां कळोन येयलें की कित्याक लागून ती धाडना आहली तियात्राक की ते कडेन अफोर्ड जायना पयशे नासलेले. सो हांव कितें करतालो ल्हान आसतना जाणा आमी मस्ते आसताले आमगे फ्रेंड सर्कल आसताले. सारकें ते आमी मस्ते म्हणटा कितें करताले चल या आज तियात्र आसा आज गांवांत तियात्र चडशे तियात्र जाताले आमी फेस्तां गोंयांत. हय फेस्ताक गोंया फेस्तान तियात्र जाताले आनी मागीर राती कडेन मागीर तियात्र आसतालो. तेजे पयलीं फेरीन वचप आनी मागीर तियात्राक ती पयशे नाय कितें करपाचें. आमी कितें करताले आंब्या झाड आसा न्ही काजू झाड आसा तेजे वयर चडटाले आमी आंब्याचे आनी वयर सावन आमी तियात्र चोयताले झाडां चोड आनी इतली मजा ती आजून पासून उर्बा येता ती उमेद येता ती हांव केन्नाय सोरपा ना कितें करून तियात्र चोयताले ते. आनी मागीर आतां लोक तियात्रां सगळें हॉलान जाता आनी आम पयसान पण तियात्र आतां लोकांक कितें जाय तियात्र चोवपाक मुखार सीट सोदताय. आमकां मुखार सीट जाय A B row जाय म्हणटाय. सो दोज वर द डेज आय विल नेवर फॉरगेट. हय ताका लागून मागीर म्हणजे तुमी थारायला की अशें तियात्र घेवन येवपाचें आनी लोकांक दाखोवपाचें तियात्र म्हणजे कितें. हय ताका लागून एक मुगे पॅशन आसलेलें म्हणल्यार कितें हांव सदां चिंतालो ल्हान आसतना म्हाका तियात्र चोवपाक मेळनासलें. आतां भायल्या गांवांत येयलो म्हणटकूच म्हणल्यार या ते तियात्र जाता सो लेट्स प्रमोट तियात्र. सो ताका लागून म्हणल्यार कितें एक पाटें म्हणल्यार तियात्र हाडया आनी दाखोवया लोकांक आनी हाडटा जाल्यार बरो तियात्र दाखोवपाचो सारकें विथ गूड मेसेज गूड लाफ्टर अँड गूड सॅड स्टोरी एट द सेम टायम. आनी पयलीं तियात्र म्हणजे एज अ प्रोड्युसर पयलीं तियात्र खंयचे आसलेले तुमचे. ना पयलो तियात्र हाडलो तो हांवें 2019 आमगे कॉमेडियन रिचर्डार. कॉमेडियन रिचर्ड कॉमेडी रिचर्डा तियात्र फर्स्ट तियात्र. हय ताका. सो जेन्ना हांव गोंयांत गेलोलो तेन्ना हांव रिचर्डा तियात्र चोयलो आनी हांवें रिचर्डा म्हणलें रिचर्ड म्हणून तूं येता लंडन तियात्र दाखोवपाक. रिचर्डान रोखडें उतर दिलें कालो चोय आय एम रेडी म्हणपा लागलो आनी मागीर तियात्र बाटली सोऱ्याची तिकेट मोरनाची बरो तियात्र. आनी पयले टायम ताणें हिस्ट्री केली इतलो तियात्र पॅक जालो विलियर्सान तिकेट फूल आहाय दोनी शॉट फूल हावस. आनी मागीर स्विंडन आमगेले वायवनान सारको पॅक तिकेट लोक थोडो तिकेट नासतना पोत्तून पासून गेलो लोक तियात्राक पयल्या पाटी इतलो तियात्र आनी ताका चड आनी चड बरो तियात्र आनी गूड मेसेज आहलो त्या तियात्राक. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके एंड इट वाज अ बिग हिट. And it was a big hit. It was really it was a big hit. Like and I'm proud for that. And 10 sanmle every year ek tiyat pun galtalo. एवरी इयर As long as I'm लोकांना support आसो so. इतले तियात्र येता गोंया इतले तियात्र रिलीज जाता म्हणजे आतां तुमकां कळटा कशें की हे तियात्र जाय हेच हाडपा जाय हे तियात्र हांवें हाडपा जाय हांगासर इंग्लंडाक. आनी एक पर्टिक्युलर तियात्र तुमी जेन्ना तियात्र गोंयांत रिलीज जाता तेन्ना तुमी गोंयांत वयता काय हांगा बसून तुमकां कोण इन्फॉर्मेशन दितात ओर तुमचे कशें कळटा तुमकां की हे तियात्र अशें हाडपाचें म्हणून. बरें क्वेश्चन तुगे क्वेश्चन म्हाका बरें लागलो विनोद बाब. आनी ते तियात्र म्हणल्यार कितें हाडपाक इज नॉट अ जोक. ताका लॉट ऑफ हार्ड वर्क आसता. तांकां पेपर वर्क करपा जाय तेंगेलें हॉल बुकींग करपा जाय आनी तेंगेलें सगलें थारावर घालपा जाय सारकें मांडून दवरपा जाय. बेश्टें तियात्र हाडलें म्हूण जायना. पूण सद्या तियात्र हाडटलो पयलें कितें आमगे प्रोजेक्ट पयलें कितें टार्गेट म्हणजे पयली टास्क हांव तियात्र खंयचो हाडना. हांव तियात्र गोंय वयतकूच हांव तियात्र चोयतां फाटल्यान पासून की रावन चोयतां तेंगे मॅसेज कितें आसा तियात्राची. आनी मागीर हांव फीडबॅक घेता लोकां गेले बाबा तो तियात्र कसो चलता हो बरो चोयल्यार बरो हो हाडल्यार बरो तेका रिसर्च करप पडटा तियात्र कित्याक लोकांक कितें दाखयता जाल्यार भायल्या गांवांत बरें दाखोवपा जाय कितें हें बरें दाखोवपा जाय आनी लोकांनी मानून घेवपा जाय. सो मुगेन टास्क कित्याक लोकांक गोस्ताचें आसपा जाय मुगे गोस्ता म्हणून जायना. येस स्टार्टींग मुगे गोस्ताचें हो आसा ही मॅसेज आसा. सो आय हॅव टू डू द हिस्ट्री अबावट इट तियात्र. आय हॅव टू लर्न हाव द तियात्र जाय. कांतरां बरीं आसपा जाय कॉमेडी बरी आसपा जाय. चडशी म्हाका तियात्र चड बरो लागता कॉमेडी आसल्यार कॉमेडी मेन लोकांक हे गांवांत आसपा जाय फूल ऑफ लाफ्टर. पूण हांव जाणा हे गांवांत कितें जाता न्ही घरांत आसल्या म्हणल्यार पीपल आर व्हेरी सॅड सम ऑफ देम. आय फील सॉरी फॉर देम. रिचर्डाचे तियात्र जाले म्हणटरीच तुमचो दुसरो तियात्र खंयचो आसलेलो दुसरो तियात्र तुमचो खंयचो जालो. हय रिचर्डाय जालो म्हणटकूच म्हाका एक उमेद जाली जाता लोकांनी मानून घेतल्यार
लोकांनी कालुसाक मानून घेतलो एज अ प्रोड्युसर एज अ ऑर्गनायझर आनी मागीर हांवें कितें केलें 2020 आय अप्रोच टू अनिता कॉमेडियन अनिता काणी तियात्र सो तेगे सगळे पेपर वर्क केले सगळें पेमेंट केलो गोंयांत धाडलो पूण फॉर ड्यू टू सम रिजन कोवीड जालें कोविडान मागीर तो 2 वर्सां पासून तियात्र बंद जालो आनी मागीर नेक्स्ट इयर लास्ट इयर सप्टेंबरान आय अप्रोच पिटर ओशन पिटराक फोन मारलो पिटर म्हणून बाबा म्हणून तुमगे तियात्र हाडटा तुमी येवपा आसा तेणी म्हणलें तेणें एका उतरां म्हणलें कालूस आमी आसा तुज्या बराबर आमी तियात्र हाडया आनी मागीर तो तियात्र हांवें तेका डान केलो हांवें म्हणलें पिटर म्हणलें हांव चोवपा जाय म्हाका तियात्र तुगे कसो आसा तो हांव मागीर समथें गोंयांत गेलो तेगे तियात्र चोयलो आनी तेंगेलें एक्टींग बरें आहलोलें स्टोरी लायन बरी आहलोली आनी स्पेशली ब्रायना गेली कॉमेडी बरी आहलोली आनी तितून धाकलीं चेडूं काम करतालें आनी ते शी वॉज रियली टू गूड आय सेड ओके लेट्स डू इट आय सेड आनी मागीर तांकां हांवें उतर दिलें आनी तेंगे पेपर वर्क आहलो आनी तेंकां तियात्र हाडलो त्या तियात्राक म्हाका मातशे जायते त्रास पडले विजा लागून एनीवे दॅट वॉज द स्टोरी दॅट इज पास्ट एंड गॉन जेन्ना तुमी अप्रोच केले पिटर सराक पिटर रोशन तियात्र बरें मसालेदार आसता कांतरां डायलॉग्स आनी टू गूड बरें आसता पिटर सर बी बरें डावन टू अर्थ आहा तुमी पळयतले एक झलक तुमकां दाखयता आनी रोशन बाय बी बरें आहा जेन्ना तुमी अप्रोच केले पिटर सराक तर तेंचे कशें आसलें रियाक्शन म्हणजे जेन्ना हांवें सांगलें तुमकां वता म्हणटकूच ती चड खुशाल जाली ओवरजॉय असो इज लायक ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एम पयले फावटी तियात्र हाडपाक सो तेका लागून कितें जाता म्हाका एक दुसरो डायरेक्टराक हाडपा जाय सो माय टास्क वर फर्स्ट रिचर्ड मागीर म्हणलें पिटराक हाडया कितें गिव देम चान्स बट ही वॉज व्हेरी हॅपी आनी तांकां मागीर हाडलें म्हणटकूच हांवें हॉल हॉटेला बा खंय बूक केल्लो ना आमगेल्या घरान दवरलें तेका पयलीं आख्खी फॅमिली हय शो एकदम बेस्ट आहलो म्हजें नांव स्टीवन फर्नांडीस आनी पिटर रोशनाचो शो एकदम बरो गेलो तियात्राचें नांव कितें आसलेलें आतां ते मोचे तर ह्या वर्सा प्लान केला तुमी खंयचें तियात्र हाडपाचो कितें ठरयलां ओय बाबा हे वर्सा प्लॅन आसा तियात्र हे फावटी हांवें थारायला आमगे बाब लॉरी ट्रावास्को कोण लॉरी ट्रावासो सिंगर सिंगर वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिंगर लॉरी ट्रावासो अरे लॉरी ट्रावासोचा आवाज ऐका तुम्ही तडतडीत देव बरें करूं म्हणटा ऐकायला बरो तियात्र बरो गाजला म्हणून हे फाटी गोंयान लॉरी ट्रावासोचे तियात्र तुम्ही केले सिलेक्ट आणि डेट बीट थरयला ऑलरेडी सगळे जाले फिक्स केन्ना येवपाचे आणि कशें प्रेजेंट करपाचे लॉरी तियात्र येता म्हणल्यार सप्टेंबराचे 7 तारखेर 8 तारखेर 9 तारखेर 10 तारखेर 7 तारखेर जातालो सुविनन हय 8 तारखेर जाता फॅमिली 9 तारखेर सावथ हॉल आनी 10 तारखेर सावथ हॉल जातलो आनी अबाउट लॉरी लोकांनी थोडे तियात्र चोयला लॉरीन गोंया हय आनी थोड्यांक कितें केलां लोक कितें करता रोखडो फिल्मींग करता तियात्रान आनी रोखडो युट्यूबाचेर घालताय वीच इज वेरी बॅड थिंग यू नीड टू सी द तियात्र युअर सेल्फ या बट हे पाटी कितें जालें हांवें लॉरी कितें सांगलें बाबा सेटअप टोटल सेटअप चेंज कर स्टोरी ती दवर न्यू सॉंग्स न्यू कॉमेडी आनी लॉरीन म्हणलें येस बाबा आय डू दॅट सो हे पाटी लंडन येता आसतना तो ही इज कमींग विथ न्यू सॉंग्स आनी न्यू कॉमेडी फूल ब्लास्ट कॉमेडी दॅट वॉट आय वॉन्ट ओके तेजे मतलब तांकां आनीक मातशें एक्स्ट्रा काम करचें पडलें वयल्यान इट्स गोना बी टोटल फ्रेश इतली फुलां स्वप्नांतलीं फुलां लॉरी सराचे न्यू तियात्र युकेच्या शहरान तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी फर्स्ट टायम लॉरी सराचे जे तियात्र युकेन येवपाक लागला इज द फर्स्ट टायम न्ही फर्स्ट टायम हय फर्स्ट टायम तेंचे तियात्र हांगासर येतले युकेन आनी हेजे पयलीं लॉरी सराचे तियात्र युकेन येवून आसलेले लॉरी येयला भरपूर येयला एक खूब फाटी येयला तियात्र करपाक पण तेंचे स्वताची तियात्र तेंचे फर्स्ट टायम घेवन येवपाक लागला न्ही हय आनी तेजे प्रोड्युसर आसा बाब कार्लूस तर पळोवचे तुमी तियात्र स्वप्नांतलीं फुलां आनी आम शुअर तुमकां सगळ्यांक आवडटले
एक रफ आयडिया म्हणजे तियात्र कोण कोण आहा? रफ आयडिया म्हणल्यार सगळे आमगेले लेजंड एक्टर आसा थिंगासर लायक फर्स्ट ऑफ ऑल आमगे लावरी ट्रावास्को आसा बाय आंतोनेट रोमा तारी रिचर्ड आसा आंबिया आसा विस्टन आसा हय आनी रियोमा ते पयले पाटी येता हिंगासर आनी शी इज कमींग फर्स्ट टायम आनी आमगेलो डायरेक्शन दिवपाक नॉर्मन आसा आनी तेजे आंगडी आसा म्युजिशियनूय येता गोंयसान आनी आमगेलो सेली बाबा चेडो तोय येता हय सो त्या आनी थोड्यांक ना पिटर आसा जाय जाण आसा थिंगा सो ते पोस्टरांचेर कोट्टोले आनी एट द सेम टायम आमी थोड्यांक लोकल सिंगरांकूय घाले मीन्स गिव देम ऑपॉर्च्युनिटीज या सो एंड द शो मस्ट गो ऑन आता एज अ प्रोड्युसर तूं बिजी आसतलो न्ही आता हे सगळे बिजी आसतलो आता हे सगळे ऑर्गनायज करपाक तियात्र कोण ऑर्गनायज करता म्हणजे तुमचे कडेन तितले टायम आसतले? एक्चुली मुगे मोतीन आसा एकलो काम खरें करपी खोडेगांत इज लायक अ गूड फ्रेंड ऑफ मायन म्हणल्यार नॅशले हेल्प करून फाटल्यान धांवन मदत म्हणून आनी कितें करून व्हेरी हार्ड वर्किंग व्हेरी हार्ड वर्किंग बिहायंड द सीन ताका लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स आसा स्टेज सेटींग करपाक पड्डे घालपाक अरेंजमेंट करपाक सो ताका हे पाटी हांवें तियात्रांत गेले एज अ पार्टनर ताका नॅशनल हे पाटी घेतला आनी ही इज अ लायक आय कॅन से ही इज अ ऑर्गनायझर एज अ प्रोमोटर and even he has given some finance towards it to organize this whole show and I must thank Nestle very much. होय नेस्ली बरो ऑर्गनायज करता एवरी सेकंड तियात्रान नेस्ली दिश्टी पडटात ऑलमोस्ट सगळे तियात्रान नेस्ली दिश्टी पडटा सो आता हे सगळे ऑर्गनायज करपी नेस्ली इज न्ही? होय हे पाटी हॉरे नेस्ले लायक ही इज अ पिलर फॉर द कॉन्सर्ट and he is a upcoming talented person तसले मनीस आमकां जाय हे फुडें व्हरपाक आमगे कोंकणी शो. हांवें आयकलां तूं एक बरो कांतारीस म्हणून बँड बी वाजयता आनी कांतारूय बरो म्हणटा खरें खबर? I'm like a musician also same time. Part time playing in a band and I was missing that music. Like what do you call that? Konkani music, Mande, playing in a band. I used to have a good time. म्युजीक बरो इंट्रस्ट आसा तुका? Oh. कंपोज बी करता? Compose ko now we do a lot of covers. Compose like आणि you know band कशें आसा ते like आणि मागीर we form our own band आणि it's called was like a silver string band. That was my last band and आमगेलो guitarist Babid Mario म्हणून ahlo very close friend of mine and now he's here. And we always meet each other and we talk about our old days. The old days is the old days, Mito. I mean, the music was such a good music we used to play those days, like a Portuguese, Konkani, and we used to play live music. Very. Oi, Vinod Bhai. आमकां एक दोन अशें कितें आयकपाक मेळटलें? कितें न्ही? Definitely. Oh yeah, why not? हांवें आयकलां बरो कांतार बितार म्हणटा. Actually is a very old song which I sing Konkani. Oi Vinod बाब एक कांतार जें कांतार हांव म्हणटा तें हांव ल्हानसाण म्हणटालो कांतार घुंवता तकले तेन्ना इस्कॉलान वयता आसतना हांव टिचर सदांय कांतार शिकयताले आनी आय कॅन से दॅट हे कांतार अदिशी हांव सिंगर जावपाक पावलो आनी इट गोज लायक दीस. चन्याची रात्री माडाची सावळी सारेल्या सोबीत मांडा आतां घालून नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताळा. बरें देव बरें करी तुमकां कोंकणी टीव्हीचेर तुमी येयले आनी तुमचे दोन उतरां हांगासर दवरले. तुका विनोद बाब तुका चड आनी चड देव बरें करूं. बिफोर वी वायंड अप दीस होल मिटींग विथ यू आय मस्ट थँक यू वेरी मच विनोद. आनी एक मुगे मागणी आसा हांव आतां प्रेजिडेंट जाला आमगेले न्यू कमिटी फॉर्म जाला तेका मुगे टिमीक आनी लोकांक हांव आजून आशिर्वाद मागता तुमगेलो की म्हाका तुमी सपोर्ट करतली म्हणून आनी तुमी येवन मेंबर जावचे आमगेले न्यू फॉर्म टीम केला ती तियात्राची अकॅडमी तुमच्या भुरग्यांक एनरोल करात एज अ मेंबर आनी जेन्ना आमी रेजिस्टर करतले आमगे कंपनी तेन्ना आमी तुमकां
इन्फॉर्म करतले सगल्यांक. तुमगे सपोर्ट जायना जाल्यार मुखार टीम वचपाना. आनी तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आनी थँक्यू वेरी मच वन्स अगेन. ब्लेस इज ऑल माय. तर पळयत रावा कोंकणी टी व्ही. केन्ना देव बरें करूं.